Fomento Resources म्हणजे मायनिंग, द मेन बिजनेस इज मायनिंग, आनी ते 1-2 हजार लोकांक डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिता. तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसो, तेंचे पे रोलार 650 लोक, 650 फॅमिली आहा. And it is something which takes care of the economy of the state. So I am not supporting any mining company or lobby, but I'm just giving an example that this type of Goan companies which are there in Goa are required to boost our economy, to take care of the people of the Goa. लोकांक जॉब मेळपा खातीर आमी आयज गोंया भायर वयता. आयज मायनिंग बेल्टांतले भुरगे जे अनएम्प्लॉयड जाले ते गोंया भायर गेले, ते गॉन आउट ऑफ गोवा इन सर्च ऑफ जॉब्स. फाल्यां मायनिंग स्टार्ट जायत जाल्यार ते परतून येता. दे डोंट वॉन्ट टू स्टे इन बेंगलोर, पुणे or Hyderabad or any other place. They want to be in Goa and work. So job opportunities जो तर आमी सोदता जाल्यार आयज मायनिंग स्टार्ट जावपाक, आनी मायनिंगाचे एलायड एक्टिविटीज स्टार्ट जाता. मागीर इट्स नॉट ओन्ली मायनिंग, इट इज एलायड एक्टिविटी. सो आयज त्रास जाल्ले, इलेक्शनाय लागीं पावल्ले. हे इलेक्शना नंतर पॉझिटिव्ह रिजल्ट येवपाचो आनी ह्या पॉझिटिव्ह रिजल्टान आमचें मायनिंगूय स्टार्ट जावपाचें ही म्हाका आशा आहा. आनी आमचें पोट जें आयज त्रास जाल्ले आहा, पोटाक त्रास जाल्ले आहा, डेली ब्रेड म्हणटा आमी, ताका त्रास जाल्ले ते इमिडिएटली स्टार्ट जातले ही म्हाका गॅरंटी आहा.